नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स क्रॅब मेंटॅलिटीक विटून टिटोस बंद करपाचो दुखेस्त निर्णय डेप्युटी कलेक्टर पुलीस जीएसटी पंचायत सगळ्यांनी पिडलो पिळो ईज ऑफ बिझनेसाच्यो काणयो रिकी प्रुडंटार बार्देजांत एनसीबीचे रेडींनी 2 नायजेरियन 1 गोंयकार ड्रग्सां सयत धरले एकल्याचो फाटलाग हणजुणे आयस्क्रीम पार्लराच्या नावान ड्रग्स सप्लाय पेमेंट डिजिटल गृह आधार स्किमीच्या लावार्थ्यांक मातशी थाकाय 1 म्हयन्याचे पैसे सरकारान केले रिलीज उरिल्ले 4 म्हयन्याचे पैसे 2-2 म्हयन्यांनी मेळटले मुख्यमंत्र्याची घोषणा आपाच्या फ्रीबीज स्किमीची मोगो करता तुस्त जिखल्यार ग्रामीण गोंयांक फ्री लायट मोगोचे 18 उमेदवार तयार सध्या युतीना समविचारी प्रादेशिक पक्षांचो विचार दीपक उलयलो बाणस्तारी मार्केटाचें राजकारण पंचायत मंडळ सुदिनान मेतेर जावचो न्ही लोकांक चिथावचे न्ही दीपकाक जमले ना गोविंदान केलें दीपक म्हणटा प्रकल्प सुरू केलो ताणें आणि कोविडान सोपिल्ल्याच्या फामिलीक एक्स ग्रेशिया विशीं 6 सप्तकांत मार्गदर्शक तत्वां थारायात सुप्रीम कोर्टाची केंद्राक ऑर्द एनडीएमए थारायतली तत्वां कायद्यान सक्ती गोंयकारांची एकामेकाचे पांय ओडपाची क्रॅब मेंटॅलिटी विटून निमाणे टिटोस बंद करपाचो दुखेस्त निर्णय घेवचो पडलो म्हूण टिटोसाचो पात्रांव रिकी डिसोजा प्रुडंटा कडेन उलयलो एक डेप्युटी कलेक्टर धरून पुलीस जीएसटी खातें पंचायत बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी पिडून पिळून जालो आता रिकी खंय गोंयांत कसलोच बिझनेस करपाचो ना ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्यो खंय फक्त काणयो It was a heartbreaking decision, and now it's even more heartbreaking when I see how much love I have received from all the Goans across the world and how many Indians across India and how many people across the world. Truly heartbreaking decision. I feel guilty in many ways. Unfortunately, yes, it's done and dusted. And this will also allow us to live a less stressful life, but also to help others who are being harassed. Because when we help others, there's no way officials can harass us because we have nothing to do in Goa. I think the exact point probably came a few months ago when we had one deputy collector harassing us variously, then we had the police harassing us, then we had a GST department harassing us. And keep in mind, we are the only computerized business fully in Goa. We don't hide tax, we don't do anything because we are truly nationalists. Keep in mind, I am the one who sued the Queen of England to bring back the Kohinoor diamond. We are not simple people. We are absolute nationalists. The IAS officers, to be fair, have been absolutely brilliant. They have helped us right, left, and center. The local officials, I won't say anything about because they were quite bad. Are you saying that the Goan officers have become the biggest impediment in the growth of a Goan businessman? Yes, and I'll explain why. You know, when you socialize, you are going to meet me, another Goan. So, in business, if my social level comes and does business, I don't want him to succeed. Hence this crab mentality that we are very famous for. But it exists everywhere in the world. It's not so different in Goa. But the fact is, you don't want your own associate to come up above you because you're socializing with him. You will be compared to him. You're not going to be compared to the Delhi guy because the Delhi guy doesn't socialize with. So you would rather a local Goan don't come up and the Delhi guy is left alone. He's not hampered or helped in that way. He's just left alone, which is very good for business. If not Goa, where else? What are the plans now? Oh, loads of plans. Dubai, as I said, Toronto, then parts of Ukraine as well. We're going to do business in. Definitely in Africa, we're going to export our alcohol and many other things.
एनसीबीचे 2 रेडींनी ड्रग्सां सयत दोगां नायजेरियना सयत तिगांक धरले. पर्रा एका ड्रग्स पेडलराक आडायल्लो. तो जंगलांत पळलो. फिल्मी स्टायलिंग पुलिसांनी पाठलाग करून धरलो. दुसरे रेडींत हणजुणे आयस्क्रीम पार्लराच्या नांवान ड्रग्सांचो धंदो चलोवपी एकलो सांपडलो. ताचे सयत नायजेरियन पेडलर हाताक लागलो. एनसीबीन इन्फो दिला. हणजूणचो हो आयस्क्रीम पार्लर. आयस्क्रीमीचो धंदो फक्त नावाक, धंदो ड्रग्साचो. एनसीबीन थंय धाड घालून पार्लराच्या नांवान ड्रग विकपी रॉक फर्नांडीस आनी नायजेरियन बायलेक धरली. एनसीबीन ताका उखल्ली. दुसरे कारवायेत पर्रा आरोपीक जंगलात पाठलाग करून धरलो. रॉक आनी हो पर्राचो नायजेरियन दोगूय ड्रग्सांतल्या आदले केशीत जामिनार मेकळे. मात ड्रग्साचो धंदो चालूच. एनसीबीचो गोवा महाराष्ट्र रिजनल ऑफिसर समीर वानखेडेन मिडियाक इन्फो रिलीज केला. काल सकाळपासून मुंबई एनसीबी आणि गोवा एनसीबी यांनी वेगवेगळ्या जागेवर छापामारी केलेली आहे. काल एक केस झालेला आहे, त्यामध्ये 2 लोकांना अटक केलेलं आहे. बारडेस नॉर्थ गोवामध्ये, आणि त्यांच्याकडून कमर्शियल क्वांटिटीमध्ये एक्सेसी पील सापडलेली आम्हाला, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त 350 ग्राम नेपाली चरस सापडलेले आहे. 2 लोकांना अटक केल्या, त्यापैकी एक विदेशी आहे, त्याला पण कमर्शियल क्वांटिटी एक्सेसी सोबत अटक केलेली आहे. दोघांना काल रात्री अटक करून आज माने न्यायालयाकडे प्रस्तुत केलेलं आहे. त्यांना 14 दिवसाची जेसी झालेली आहे. आता आज पण आम्ही सकाळी एक विदेशी नागरिकाला इंटरसेप्ट केलेला आहे. त्याच्याकडून कमर्शियल क्वांटिटीमध्ये LSD सापडलेली आहे, आणि हे पर्रा एरियामध्ये मापुसा पर्राजवळ तिथे इंटरसेप्ट केली. अणजूणच्या रॅकेटीची मोडस ऑपरंडी अजापाची. आयस्क्रीम पार्लराचेर डिजिटल पेमेंट करून खंय धंदो चलतालो. इट वॉज अ वेल ऑर्गनाइज नेटवर्क, आणि यांची एक आईस्क्रीम किंवा ग्रॉसरी शॉप होती. तिथून विदेशी किंवा मुंबईचे किंवा नॉर्थ इंडियाचे जे काही टुरिस्ट वगैरे यायचे ते तिथे शॉपवर त्यांना ऑर्डर द्यायचे. त्यानंतर त्यांचा एक गेस्ट हाऊस आहे, हे आपला नॉर्थ गोवामध्ये बारडेसमध्ये. त्या गेस्ट हाऊस समोर एक रॉकी फर्नांडिस या नावाचा इसम तो त्यानं डिलिव्हरी द्यायचा, आणि ते झाल्यानंतर रॉकी एका नायजेरियनकडून, एक विदेशी नॅशनलकडून तो पण एक्सेसी पिल्स घ्यायचा. मग हे दोघांना तर अटक केलेलं आहे आम्ही. आणि पेमेंट्स वगैरे जे करत होते ते थ्रू गुगल पे मार्फत करत होते, कॅशमध्ये घेत नव्हते, जस्ट टू एविट दी लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीज. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गृह आधार स्किमीच्या लावार्थ्यांक मातशी थाकाय. गृह आधार स्किमीचे 1 म्हयन्याचे पयशे सरकारान बुधवारा रिलीज केले. उरिल्ले 4 म्हयन्याचे पयशे खंय 2-2 म्हयन्यांनी दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलां. ह्या येवजणेचे 1.5 लाख लावार्थी आसात. सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी लोकां मेरेन पावोवंक मुख्यमंत्र्यान 24 खात्यांच्या PROची बसका घेतली. आजचो वर्कशॉप जो आसा आमची 24 डिपार्टमेंटाचे PROज, पब्लीक रिलेशन्स ऑफिसर्स प्रेझेंट आशिल्ले, आनी त्याच बरोबर आमी सगळ्या मिनिस्टरांचे PROज जे आसा तांकांय आपयल्ले. सरकाराचे वेगवेगळी कामां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत चलता, पण बरेचशे फावटी ती लोकां पर्यंत, मिडिया पर्यंत पावपा खातीर कमी पडटा. ती पावपा खातीर आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, CMO ऑफिस, PIB हांच्या मार्फत वर्कशॉप दवरलेलो. तांच्या कडेन जी नेगेटिव्ह इन्फॉर्मेशन वता ताचेर कितें उलोवप बीन जालें? नेगेटिव्ह इन्फॉर्मेशन वयता ताका रेक्टिफाय करचें, ताका पॉझिटिव्ह कितें फॅक्ट्स कितें आसा, फिगर्स कितें आसा त्यो परत एकदां दिवच्यो, हाजेरूय तांकां सांगल्या. जाल्यार रॉंग मेसेज जी आसा लोकां पर्यंत वयता, एकदां खरी मेसेज कितें आसा पळय न्हू, ही लोकां पर्यंत वचप हें गरजेचें आसता. आनी शेवटी PROज म्हणून तांचें तें काम आसा, तांच्यांनी तें करपाक जाय. So yesterday your senior leader has given a comment that BJP party is not growing. Despite of getting 10 MLAs from the Congress party, BJP party is not growing. अशें त्यांचा एक कमेंट आशिल्लो. पार्टीचो अध्यक्ष उलयतलो तेजेर. सर आणि गृह आधाराचे अजून जाले कितले सर, कितले कोटी? 1 महिन्याचे जाले. 1 महिन्याचे जाले. आतां म्हणल्यार 4 महिन्याच्या पयलींचे हांव 2-2 महिन्याचे करून करतलो. ओके. ह्या सरकाराचो प्लान डेव्हलपमेंट म्हणटा तो नाच म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. आपान दिल्ली लोकांक फुकट लायट, उदक, बायलांक बसीचे फ्री पास अश्यो कितल्योश्योच गजाली दिल्यात. मोगोय खंय जिखल्यार ग्रामीण भागांत फ्री लायट दितले. मोगोचो सध्या एकला चलो. 18 उमेदवार फायनल. फुडलें सरकार करपाचो दावो.
आमी कितें दिता लोकांक गोवा सरकार कांयच दिना. हांव तुका आम आदमीची मोठ्यायपण सांगना, काल एक व्हिडिओ पळयलो हांवें, तुवें पळयला नो प्रॉब्लम. तातूंत तेणें भाशण केलां 2 कोटी लोक हांगा आसा म्हणून आमी दिल्लीक, आनी 60,000 कोटी बजेट, प्रत्येक मनशाक 30,000 रुपया पडटा, आनी गोंयांत 21,000 बजेट आनी 15 लाख लोक, 1,40,000 प्रत्येक मनशाक पडटा. पूण ते 1,40,000तले प्रत्येकाक कितें दिता सरकार? थंय 30,000 लायट फ्री, बायलां खातीर बशी फ्री, सरकारी नवी स्कुलां करून ती फ्री, उदक फ्री, आनी हांगा आमी 1,40,000 आमकां जर पडटा जाल्यार आमी कांयच दिवपाक शकना. So it is not planned development is what is going on for last 5 years. म्हणून आमी सांगता मोगो पक्षाचें सरकार येत जाल्यार आमी लायट आनी उदक ग्रामीण भागांत फुकट दितले म्हणून आमी घोशणा त्या खातीरूच करता, ते प्लॅन करपा खातीर. 18 उमेदवार फायनल जाल्यात. वेंचणूक जिखतलेच बरोबर कांय समविचारी प्रादेशीक पक्षांचोय विचार करपाची खंय मोगोची तयारी. कितले सीट होता तुम्ही आज बीजेपीन सांगले आमी स्वतंत्र वयतले म्हणून? आमी वतात ती स्वतंत्र. आमी आतां 18 काडले आमी, फुडें आनी वाडटाले पळोवया, आनी ह्या फावटी आमी जिखता. समविचारी पक्षा बरोबर वतले म्हणून लोकल पक्षा बरोबर? लोकल हय ते चालू आहा न्ही, ते आतां ठरचे ना, ते ऑक्टोबर पर्यंत ठरतले. आनी तुमी शिरोडा काय प्रिवण? हांव प्रिवळा मरे परत कितें, पण शिरोडा आमचो बरो कॅन्डिडेट आसतलो आनी एमडी खातीर एमडी थंय जिखतली. पळया न्ही तुमी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कोविडान सोंपिल्ल्याच्या फामिलीक एक्स ग्रेशिया दिवपा विशीं सुप्रीम कोर्टान केंद्राक 6 सप्तकां भितर मार्गदर्शक तत्वां थारावंक सांगल्यात. गायडलायन्स थारावप राष्ट्रीय अरिश्ट प्रबंधन अधिकारिणी कायद्यान बंधनकारक. मात एक्स ग्रेशिया रक्कम कितली आसची तें कोर्ट थारावंक शकना अशें खंडपीठान स्पश्ट केलां. NDMAक सक्ती ना म्हणून केंद्रान आर्ग्युमेंट घाल्लो. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मेळया. Are you suffering from asthma and want an instant cure? Visit Manohar Ayurveda. We've got proven Ayurvedic medicines. They guaranteed cure within 3 days with 0 side effects. Freedom from inhalers. Finish asthma before it finishes you. Visit our center today for a free asthma checkup at Cameron Kingdom, Goa. समाजीक उदरगतीच्या कामांनी आडमेळी हाडची न्ही, बऱ्या कामाची तोखणाय करची. बाणस्तारी बाजार प्रकल्पा वेल्यान भोमा पंचायत आक्रमक. आमदार गोविंदान ST फंडांतल्यान बाजार बांदूंक घेतला म्हूण सुदीन खंय लोकांक चिथायता. दिपकान जनरल फंडांतल्यान तो कित्याक बांदलो ना काय म्हूण पंचायतीचो प्रस्न. दीपक म्हणटा प्रकल्प ताणेंच सुरू केल्लो. पंचायत अवघ्या सदीत प्रयत्न करता हो बाजार जावचो म्हणून. ह्या बाजाराक आयज विरोध करपा खातीर खुबशे राजकारणी तशेंच मडके मतदारसंघाचे आमदार सुदीन ढवळीकार दिवान करता की हो जो प्रकल्प जो आसा तो प्रकल्प ट्रायबल सप्लायनासून केलो गेला लोकांक भडकोवपाचें काम करता. त्या वेळाचेर ह्या मतदारसंघात आमदार गोविंद गावडे निवडून आयले. तेणी ज्या वेळाचेर अशें आमी ताका प्रपोजल दिलो, ज्या वेळाचेर तेणी हो मनान प्रकल्प घेवन स्वताचो मेहनतीन केंद्र सरकाराच्या ट्रायबल सप्लायच्या अंडर ह्या निधी हाडून प्रकल्पाचे पायाभरणी केले. सुदीन ढवळीकार खूब कितें कितें उलयता ते मडकयन रावन. सुदीन ढवळीकारान पयलीं एक प्रोजेक्ट मडकयन हाडून दाखयला जाल्यार म्हाका दाखोवचो. त्यान पयलीं दीपक बाब आशिल्लो. दीपक बाबाक कित्याक शक्य जालें ना? जनरलान तरी करपाचो. हांव सुदीन बाबाक मुद्दम सांगूंक सोदतां, म्हाज्या पेक्षा ताका खूब अनुभव आसा.
पूण भाणस्तारीच्या मार्केटाचेर आरोप अन्याय करूं नाका. कोण करता ताका प्रोत्साहन दिवप हें आमच्या म्हाताऱ्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. दीपक ढवळीकर म्हणटा प्रकल्पाची सगळी प्रक्रिया ताणें आमदार आसतना केल्ली. हें खंय मेजावयलें केळें दिवन फिर्याद जोडूंक सोदतात. हो प्रकल्प मूळ हांवें सुरू केल्लो. जुनो जो भाणस्तारी पूल आसा आनी तो रस्तो जो भितर गेला तो नॅशनल हायवे म्हणून दाखयल्लो आनी ती जागा आमी घेतले शिवाय आमकां तो प्रकल्प फुडें व्हरपाक मेळनाशिल्लो आनी 2014 ती डिनोटिफायड जालो. पूण ती सगळो प्रोसेस हो आमी करून घेतिल्लो. हे लोक आयचे फक्त खंयच्या वाटेन आपूण आसा खंय पळय कितें मेळटा थंयच आसपाचें. आतां तांकां सगळें आयतें मेळ्ळां. ते टेबला वयलें केळें खातातूच हें आमकां खबर आसा. फक्त ताका फंड्स नाशिल्लो. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कुडचड्यार बाळकृष्ण होडारकारान काँग्रेस एंट्री मारली तरी विधानसभा तिकेटीचो पेच. इत्सूक 3 जाण. दावेदारीचेर वेगवेगळे सूर मात एकठांय रावन काँग्रेसीक घट करपाची भाशा. हर्षद गांवस देसाय म्हणटा झेडपीक पडलो तरी मतां बरीं काडिल्लीं. अमित पाटकाराचे खंय रक्तांतूच समाजसेवा. बाळकृष्ण म्हणटा तिकेटीच्या आशेन येवना. नजर हायकमांडाचेर. 2 वर्सां काँग्रेसी काम करता. हांव जिल्हा पंचायत इलेक्शन लढयलें आनीक सायजेबल अमावंट ऑफ वोट्स आमकां मेळ्ळी. लास्ट 2 वर्सां जालीं आमी कंप्लीट काम चालू आसा आमचें आनी आमी काँग्रेस पार्टी खातीर भरपूर काम करतात. ह्या कामाच्या हेजे बद्दल आनीक लोकांचो जो पळय आमकां पाठिंबो आसा तेजेर आमी फुडें सरून आमी एक आमचें कॅन्डिडेटीचेर तयार केला. दावेदार तशे खूब जाण आसतलेच न्ही. आमी बारीक समाजांतल्यान आयिल्ले मनीस, बारीक फॅमिलींतल्यान आयिल्ले मनीस आनी बहुजन समाजाचो आमकां खूब सपोर्ट आसा. दावेदार हें मागीर म्हाका दिसता सोशल सर्वीस ही म्हज्या रक्तान आसा. म्हज्या आज्यान हांगा खूब सोशल सर्विसूय केल्ली आसा. मागीर ताच्या उपरांत म्हज्या बापायनूय हांगा खूब सोशल सर्विसाचें काम केल्लें आसा. सोशल सर्वीस ही म्हजी चालूच आशिल्ली पूण आमी खंयच पब्लिसिटी करूं ना. काँग्रेसीचें फर्स्ट ऑफीस वॉज इन आवर हावस आनी इट इज कॉल्ड काँग्रेस हावस. सो फाल्यां समज संदी मेळ्ळी जाल्यार अवश्य हाजेर विचार करतलो. कुडचड्यार एक चेंज जाय. लोकांक एक चेंज जाय. कित्याक आज जॉयन जालो म्हणून तो काय दावेदार जावपाक शकना. हांव जॉयन जाला पार्टी पूण म्हाका प्रॉमीस बी अशें काय करूं ना टिकेट आनी दिता अशें विशय म्हणून. पूण टिकेट मेळटली आनी टिकेट म्हाकाच मेळटली अशें म्हणून हांव कांय जॉयन जावंक ना. तें डिसिजन कितें आसा तें पार्टी घेतलें. BJPन आपली बेस सद्याक केल्या त्याच भशेन काँग्रेसीची बेस आसा ती वाडोवपाक जाय. ती वाडली जाल्यार विक्ट्री इज 100% शुअर अशें म्हाका दिसता. म्हणून म्हाका दिसलें की काँग्रेसीन जॉयन जावचें. आतां टिकेटीचें जें आसा किंवा दावेदारी जी आसा प्रत्येक जाण आपली दावेदारी करपाक शकता. कुडचड्या काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक आनी काब्रालाचो खास बाळकृष्ण होडारकार काँग्रेसींत गेला ताचो खंय नगरपालिकेक कांयच फरक पडचो ना. एकूय नगरसेवक खंय ताचे बरोबर ना. आमदार काब्राल नगरपालिकेंत केन्नाच मेतेर जायना, आडमेळी हाडिना म्हूण काब्रालाच्या कॅम्पाच्या नगरसेवकांचो दावो. फुडल्या टर्माक खंय आमदार काब्रालच. तेन्ना जेन्ना हो बाळकृष्ण होडारकर 5 वर्स पयलीं कावन्सिलर आशिल्लो आनी 1.5 वर्स पयलीं तो चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना हो बाळकृष्ण खंय गेल्लो हो म्हाजो प्रश्न आसा. तेन्ना ताणें कित्याक ताजेर उलयलो ना हो म्हजो पयलो प्रश्न आसा. दुसरें काल ताणें हांवें ताचो व्हिडियो पळयला की काँग्रेस प्रवेश करता आसतना की एक ताका रिपोर्टान विचारलें की तूं फाल्यां काँग्रेसीचो आमदार जालो जाल्यार टिकेट दिला आमदार जालो जाल्यार तूं फाल्यां दुसरी पक्षां उडी मारता काण. म्हाका सांगपाचें आसा तो आमदार जावचे पयलींच ताणें BJPन आज काँग्रेसी उडी मारली कडेन तेन्ना तो कायदो करपाक जाय म्हणटालो पूण तेजेर पयलीं आज काँग्रेसीन कायदो करचो अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें आमदारान फक्त सावड्डे बाजारात बिल्डिंगूच बांदल्यो म्हणटा. खरें सांगपाचें म्हळ्यार जो ह्या 10 वर्सांत जर कुडचडेचो जो विकास जाला आनीक भरपूर विकास जाल्ले कडेन आसा. खुबश्यो म्हणात आंबेडकर सर्कल म्हणात, रवींद्र भवन वॅक्सिनेशन म्हणात, नव्यांतली नवी ह्या आमच्या एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लॉक बिल्डींग म्हणात, अशे खुबश्यो अशें आमच्या रेल्वेचो खूब वर्सांचो अंडरपास म्हणात अशे खुबशे म्हळ्यार खुबश्या लोकांक जॉबूय मेळे कडेन आसात आनी एकमेव असो आमदार आमकां बऱ्यांतलो बरो मेळे कडेन आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की हांवें एक पॉयंट वाचलो की 3rd टर्माक आमदाराक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची न्हू आपूण काँग्रेसी मध्ये जाल्यार आपण हें करतलो अशें म्हणून गायला. हांव सांगूंक सोदतां
की जे आमदारान 10 वर्सांचे काम केले कडेन आसा, जनता जनार्दनाक खबर आसा, सगळे कुडचडेचे जे कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीचे सगळे जे तमाम कुडचडेचे जे वोटर आसा तांकां खबर आसा आनी निलेश काब्राल हो गेल्ली पेक्षाय जास्त मार्जिन निवडून येतलो आनी भारतीय जनता पार्टी जे आसा जे कितें करता ते फायनलच करता. आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीन जे कितें केलां ते फायनल केलेलें आसा आनी फायनलच करतले अशें म्हाका सांगपाक जाय. तेन्ना कुडचडेची जनता सज्ज आसा. जाल्यार हांव 2 मिटिंगेक हांव आसा हांगा, कित्याक हांव फर्स्ट इलेक्टेड कावन्सिलर न्ही. तातूंत भितर हांवें 2 मिटिंग केल्यो. दोनूय मिटिंगे हांवें पयलें आमदार कसलोच इंटरफियरन्स करना, कित्याक तो बसून आयकता. जेन्ना कितें दिसता ताका सांगून तेन्ना तो उलयता. नाजाल्यार तो मदीं आमचे भितर केन्नाच मदीं बाबा हें कर तें कर तो उलयना. हातूंत हुकुमशाही काय म्हाका खंय दिसना. कित्याक ही जर हेंच तर तो जें आतां थंय उलयता घेवन इंटरफियरन्स करता म्हणटा पळय हें पयलींच्यान करता. 10 वर्सांनी तो बाबा ते येता म्युनिसिपालिटीन उलयता सगळीं करता. तेन्ना तो चेअरपर्सन आशिल्लो तेन्ना तो आतां एलिगेशन जें करता आमदाराचेर तेन्ना तो चेअरपर्सन आशिल्लो कावन्सिलर आशिल्लो तेन्ना केन्नाच ताणें ताचेर उलयलें ना. तो वयल्यान तें सगळें आयकून घेतलो. तेन्ना खरें ताणें तेन्ना सांगपाचें आशिल्लें आमदार तूं उलयनात म्हणून. तेन्ना तो आतां आमदारा ऑपोजीट गेलो आनी हें एलिगेशन आमदाराचेर घालता. पेडणे हळर्ण किल्ल्यार सरकाराचें साप्प दुर्लक्ष. गोंयच्या इतिहासांत हो म्हत्वाचो किल्लो, मात कोणूच ताचेर नजर घालूंक तयार ना. ट्युरिस्ट फॉरेनर येवन चल्ले. सरकारान हो ट्युरिस्ट स्पॉट करचो, गांवच्या भुरग्यांक कामाक लावचे, लोकांची पोटा पाण्याची मात तरी वेवस्था जातली म्हूण पेडणेकारांक आशा. मोगोचो फुडारी प्रवीण आल्लेकाराक घेवन लोक किल्ल्यार पावले. येवन हे पळोवन दूख दिसता, कित्याक हांगासरलो ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणून बाबू आजगांवकर हो ट्युरिजम मिनिस्टर जाणां तेका आजून हांगासर दिसना, कितें तेका खबर ना हांगा किल्लो आसा म्हणून. तेणी आतां हेच्या फुडें हे पळोवचें हांगासर कितें चल्लां तें आनी तेणी येवन हांगासर सर्वे करचो. हो किल्लो आहा पळय तेजी एक ती वॉल हांगासर ऑलरेडी मोडलेली आहा. आमी पळयल्या आतां भितरूय वचून हांवें पळयल्ली आसा. आनी ट्युरिजमान हेजेर जाता तितलो दखल दिवचो. आतां ट्युरिजम मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार तेणी कसले ट्युरिजम मिनिस्टर कितें काम म्हणून करता तर. हे आतां येदो व्हडलो ट्युरिजम हांगासर स्पॉट आहा जाल्यार हांगासर ट्युरिजम स्पॉटार हांगासर एक बरें हें करीत जाल्यार हांगासरले भुरगे कामाक लागूंक शकता. जाल्यार म्हाका दिसता हांगासर कशें तरी तेज्या कडेन जायना जाल्यार म्हाका सीएमान म्हाका दिसता हांगा येवन हांगा सर्वे करून पळोवचें आनी हो स्पॉट हांगासर ट्युरिजम स्पॉट करून दिवचो हांगासर आनी भुरगे हांगासरले कामाक लागचे. कोविडाच्या परिस्थितींत जीसीएचो गरजूंक आदाराचो हात. गरजूंक आदार जावचो म्हूण जीसीएन गोंयच्या वेगवेगळ्या क्लबांक ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले. मडगांवां रेल्वे स्टेशनार सरकाराची रॅपीड एंटीजन टेस्ट सर्वीस. रेल्वेन गोंयांतली दरेक व्यक्ती स्टेशनारच रॅपीड एंटीजन टेस्ट करूंक शकता. गोंयभरच्यान कोविड आदाराच्यो खबरो. आमी अशें पळयलेलें की ह्या टायमार इन दीस कोविड टायम्स वेन the privileged are helping the less privileged, I think it was our duty also to do something for the society. So keeping this in mind, we have purchased these concentrators which we are going to give it out to many of the clubs around Goa. For example, at the Vasco it's almost there are 13 clubs. So we have given 2 concentrators which can be distributed amongst them. पहिली म्हणजे जेन्ना कोविडचो भरपूर हें चलताली त्या टायमाक कॉन्सन्ट्रेटरचो प्रश्न लोकांक कळपाक लागलो. तेचेर ताणें शेवटी कॉन्सन्ट्रेटर जाय म्हणटा मार्केटांत पटकन मेळना. तेची हें करतकच गोवा कॅबिनेटान एक डिसिजन घेतलें की 15-20 कॉन्सन्ट्रेटर जितले मेळटा आनी ते सबंद गोंयांतले क्लब्स आसात तेंच्या थ्रू त्या गांवांत ते पावूंक शकता. आनी त्या सरकाराची मडगांव रेल्वे स्टेशनार एंटीजन टेस्ट सर्वीस. रेल्वेन गोंयांत येताल्या दरेकाची स्टेशनारूच तपासणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.